इतली तळी आसा पळय न्हू, हेजे झरे केन्नाच बंद जायना, हेजे उदक केन्नाच कमी जायना। हे कितली वर्सां जाली आमी पळयतात आं, वर्षान वर्ष एका उदक म्हणटा ते केन्नाच कमी। आनी हेजे म्हत्व इतलें आसा की आमी पळयल्लें आसा आनी लोकांक साक्षात्कार हेजो जाल्लो आसा। रातचे बीन 12 बीन कोण लोक सहजा हांगा येयना। सो जर तर कोणाक दुयेंत बसून पडलो, हे वाड्यावयले जर लोक कोणी जोर येयलो कितें जालें जाल्यार तेंची अशी श्रद्धा आसा ते डॉक्टरा कडेन वयच्या पयलीं हांगा येवन न्हाता आनी ते बरे जाता, ही तेंची श्रद्धा आसा। आनी खंय तरी हायवे येयल्या उपरांत खंय तरी पायलिंग जातलें आनी कितें जातलें आनी हे खंय तरी झरे बंद जाले डायरेक्टली जावं ती इनडायरेक्टली खंय तरी हेका इफेक्ट 100% जातलो, हे आमकां 100% खबर आसा। आतां जर नीस तेणी मारलेलो आसा पळय ते सेंटर पॉयंट तुका दाखयता हांव फुडें, सेंटर पॉयंट ते वसना म्हणटा काय न्हू, पूण ते वसनाय म्हणटा आनी थंय सेंटर पॉयंटूय मारलेलो, तो सेंटर पॉयंट तुका दाखयता हांव। त्या कारणान ही तळी पसून इफेक्ट जाता। बाकीचे सगळे सोडून दी, हे लोक हे तळयेचेर इतले तेंची श्रद्धा आसा, हे तळयेक मातसो पसून जरी हात लायलो जाल्यार ते मरपाक रेडी आसतले फाल्यां, हे तुका 100% हांव सांगूंक शकता। हो जो नीस दिसता पळय हो सेंटर ऑफ द लायन घेवन तेणी 15 मीटर मारलेलो आसा। आनीक जर हांगच्यान जर एक्सेस करून आनी 15 मीटर घेतली जाल्यार ती खंय पर्यंत वयतली हेजो अंदाज तुमी लावंक शकता। म्हणजे हांगासरल्यान जेन्ना 15 मीटर आनी घेतल्या उपरांत कितली घरां वयतली आनी तो जेन्ना काम करता ते फ्रीज म्हूण आनीक 40 मीटर घेता पळय तेजेर आनी कितें उरलां सगळें काबार। हांगासर ते कितें म्हणटा ऑलरेडी जमीन आमी आमच्या ताब्यान आसा, ते एक घर आसा पळय ते ऑलरेडी कित्याक तेजेर जेन्ना आमी हे फायल केल्ली पळय तेन्ना ते म्हणले ते घर आमच्या PWDच्या जाग्यान आसा। सो तेजे वयल्यान कितें जाता की जी जागा तेणी घेतलेली आसा ही 15 मिटराची वेबॅक ती खूब पयलीं घेतलेली ही 15 मीटर घेतल्या म्हणजे तो 15 मीटर जागा ऑलरेडी तेंच्या ताब्यान आसा। म्हणजे ते कितें करूंक सोदता पयलीं हांगासर स्टार्ट करतले, स्टार्ट केल्या उपरांत जे मोपा जाला पळय एक्सेस रोडाक मागीर घेतल्या, ते मागीर एक्सेस रोडाक जमीन मागली म्हणटा मागीर आमी कितें करूंक शकता, एकदां उबो जालो न्हू रस्तो, ही तेंची पॉलिसी आसा। म्हणून ते हो जो पार्ट आसा तो हिडन दवरता। आनी इवन 15 मीटर जर घेतली जाल्यार सुद्दां घरां वतली 100 मीटर वयतात लायनीन न्हू सगळी, कित्याक एका लायनीनच वयतले न्हू ते। आतां हे लायनीच्यान तूं चीत विचार कर, हो जो नीस आसा पळय तेका जर उबो रावलो जाल्यार तूं चीत हांगा कितली घरां वयतली। आतां आमी जेन्ना चलोन वयतले पळय तुमकां कळोन येतले बाबा ते कशी वयतली, अशी अशी झिगझॅग वयची ना न्हू ती, बाबा ती घरां साल्वार करून वयतली, साल्वार करून वयची ना। 15 मिटरान भितर कितली वरां वतली, 30 मीटर जाल्यार 30 मीटर कितली वयतली। सो हांगा हाहाकार माजतलो मागीर जर तर थंय 3 घरां काडून एकदां काम स्टार्ट केलें न्हू तो फाटल्यान फुडल्यान कोण आडोवंक शकना मागीर। ही अशी लोकांक फटोवन जे हें करता ती खंय तरी करची न्हू गव्हर्मेंटान।